बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योकार दिता आयच्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी बाग्योंत रॉबर्ट बेलर्मीन धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री वो एक जेजुईट पाद्री जावन आसलो इटालियाचो. ताका ल्हानूच आसतना लुवेन म्हणटा पळय थंय बेल्जियम ह्या गांवांत ह्या देशांत धाडलो थियोलॉजी शिकपाक. आनी देव शास्त्र थंयचो शिकतना तेन्ना हो वादळ आसलेलो इगोर्ज मातयेन प्रोटेस्टंटांचो. ताणें तांचे सगळे प्रश्न आसलेले तितले एकठांय केले, बरो अभ्यास केलो, एकदम हुशार आसलेलो. सगल्यांक ताणें तें उतर दिलें आनी ताचें आयकोपाक सगलो लोक येतालो. इतलें बरें बरयलें ताणें आनी ताची थिसीस बरी आसलेली की प्रोटेस्टंट ताका सारकें भियेंताले. ताचें पळय कितें ताणें उतरां दिल्यां ताचेर आनीक अभ्यास करून कशे भाशेन कॅथलिकांक हारोवंक जाय ते भाशेन ते खूब वावुरताले. पूण तो एकदम हुशार आसलेलो हे भाशेन. पूण एकदम खालती बाग्योन फ्रांसीस de Assisa भाशेन कित्याकूच तो चिटकोन नासलो, इतलो हुशार. आनी पाप साहेबान म्हणून ताणें म्हणलें ताचे परस आनीक कोण इतलो हुशार नासलेलो. ताणें आमची पळय डेमोक्रेसी आसा ती ताणें सुरू केली. ताणें कितें म्हणलें, सगळी ऑथॉरिटी देवाक कडसून आमकां येता, पूण देवान ती मनशां कडेन दिलेली आसा आनी मनीस आपणाक जाय पळय तें निवडटात आनी ताणें लोकां पासत वावरूंक जाय. हें डेमोक्रेसी ताणें आमकां दिल्ली तेन्ना 17व्या शेंकड्यांत. आनी आयज पर्यंत आमी तें पळयता कशे भाशेन फुडें व्हरोंक जाय पळय तें. वयर सकयल जातना आमी पूण तरी पूण तो इतलो हुशार आसलेलो म्हणून जे पळय सेमिनरी आसलेल्यो रोमांक, जर्मनीच्यो, इंग्लंडच्यो, तांचो तो रेक्टर जाल्लो आनी तांकां तो सारकें बरे भाशेन शिकयतालो. खूब वर्सां ताणें हे भाशेन केली. ताका मागीर बिशप केलो, आर्च बिशप जालो, कार्डिनल जालो, पूण एकदम खालती हे भाशेन ताणें जिवीत जाल्लें. आनी तो कितें म्हणटाणें, देवाचो मोग आमचे बरोबर आसत जाल्यार कितलें बरें, पूण देवाचो मोग आमचे बरोबर ना जाल्यार आमचें कोटा. कालूच पावलून आमकां तें सांगलेलें. तर आमी आयज पळयतले कशे भाशेन कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत देव बरें करीत आसा. ताका लागून सांतिनास म्हणटा कुरपा मागात. आमी तर कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत सारोंक ना जाल्यार आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी कुरपा मागया. देवा सारकीं देवाचीं भुरगीं जावच्याक ही कुरपा आमकां मेळच्याक आतां आमची पातकां आमी कबूल करया. हांव पातकी सोरपो देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच वर मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपदीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजे पवित्र सुबेचो भावार्थ राखूंक बागेवंत रॉबर्टाक व्हडे जाणवायेन आनी सुगुणांनी भरलेलो गवळी तुवें केलोय. ताचे विणवणेन आमच्याय काळार तोच भावार्थ अखोंड सांबाळून आमच्या जण एकल्याच्या बेसांत आनी धोंद्यांत क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे समाज बदलूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, हांवें तुमकां परगट केलां, तुमी मांडून घेतलां आनी तीर बावाडतान सांबाळटात. त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशें तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो बावाड निर्फोळ. बरें तर पयले सुवाते जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500हून अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. आंतलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरोन गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्यान धर्मदुतांक. सर शेवटी म्हाकाय दीसभरचे आदीं जल्मलेक तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सवेक हांवें दुमालो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावो ना. तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या कृपा निर्फोड जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्याहून हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच अस्तोगीनूय पूण म्हजें सवें आसा त्या देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगट्टांव आनी तेंच तुमी सोत मानलां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. त्याच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासता तो कितलो बरो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासता तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासता तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेद नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेद नासलोलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कोत्तुवां. हांव मोरचें ना, हांव जिवो आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां वर्णितलों. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुका किर्तन कोत्तां. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक उबी रावया. कश्टवतले न्हू तुमी, भार ओंत्तले न्हू तुमी. म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. So
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजूचा लागीं मागणें केलें. आनी त्या फारिजेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी पाटल्यान रावून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पाटकीन. परती पळोवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रीणकार आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो. सिमावान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बोगशिलां ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून जेजून सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलें मू. हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण हिणेन आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय. पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हाज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणेन परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिची जायतीं पातकां बोगसुलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बोगशिता तो कोण ओ. आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. पयल्या वाचपान आमी एक आयकलेलें आसा, पावलूचें जिवीत. पावलू आपलें जिवीत कशे भशेन सादता, देवाचें उतर परगटून. आनी तो कितें सांगता जाणां, हें हांव म्हजे वस्तूंकी शिकयना. हें जें जेजून आपल्या जिवितान घडोवन दिलां तें धर्मदुतांनी पळयलेलें आसा. तो तांचे बरोबर जियेलो, तांकां शिकयलें, तांकां बरें केलें, ताका खुर्सार मारलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो पुनर्जीवन जालो आनी तो स्वर्गांत चडलो. आनी तो आतां दिश्टी पडलो कितल्याशा जाणांक. म्हणटच हें हांव सगळें जाणो आनी ह्या सगळ्या परंपरेंत हांव भाग घेता. पूण ते जे कितें शिकयतात तें हांय शिकयतां. पूण तुका कितें दिसतलें,
हांव एक पाटी ह्याच जेजूच्या पोंगडाक बरोच वायट कोत्तालो आनी ताका लागून म्हाका एक धर्मदूत म्हणूंक फावो न्हय, पूण हें ताणें घडोवन हाडलां, हें हांवें घडोवंक ना. ताणें म्हाका कृपा दिली आनी म्हजें जिवीत सगळेंच ताणें बदलून काडलें. हांव सगळें जाण आसलोलो, पूण तें दुसरे वतीन मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे. पूण हें मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे पळय जें सांगलेलें तें जेजू सगळें ठावें जालेलें आसा. शास्त्र लिखिता प्रमाणे तो जियेलो. हें हांव नको आसलेलो, म्हजे दोळे बंद आसलेले, आतां ते उक्ते जाले आनी ताका लागून हांव जेजूचें जिवीत तुमचे सरशीं परगोडटा. दुसरे सांगतात तें सारकें न्हय, हें सारकें, हें तुमी मानतात आनी तें मानून तुमकां सर्गीचें सूख मेळटलेंच. मागीर आमकां जेजू आनीक दाखयता. जेजू आमकां कितें सांगता पळयात कशे भाशेन जेजूक ते पत्करतात. जेजू तांचे बरोबर वावुरतालो आनी ताणें पळयलें कोणें एका फारिजेवान. हो फारिजेव एक क्रिस्तांव फारिजेव जावंक जाता. त्या म्हणलें तांचें जिवीत जेजू बरोबर बदललेलें आसा आनी तो जेवणाक आपयता जेजूक, कोणागेर या म्हणटा. म्हणटच ते कितें म्हणटात, हे कोण पळय वायट आहात तांचे बरोबर आमी मिसळोंक फावना, आमी शुद्ध रावंक जाय. हे भाशेन आमचे मदें घडटा न्हय. हांव हे जातीचो, तो ते जातीचो, शुद्ध रावंक जाय, हे भाशेन खूब पाटी जाता. पूण जेजू कितें करता, तांगेर आयलो की ना, ही बायल ती पातकीण, नायकीण न्हय, ती पातकीण, कोणाय भाशेन पातकीण, आनी ती पातक आपलें कबूल करता. जेजूचो तिका अणभव मेवता आनी ती जेजूच्या पांयशीं रोडटा, सगळीं दुखां गळयता, पुसता आनी ताचे उमाक घेता आनी ताका तेल लायता. हें चंद्रकोर तें बरें पळय तें तेल लायता. हो मातसो बेजार जाता. कित्याक लागून हो कोण प्रवादी आसलेलो जाल्यार तिका भायर येतलो आसलेलो. ना, तशें न्ही तें. जेजू आनी एक शिकवण दिता आमकां. जेजू कोण? हो कोण जो पातकां बक्षिता? वय तो दाखयता कशे भाशेन चोर कोत्ता. एक सावकार दोग जाणांक बक्षिता. एकाक 500 आनी दुसऱ्याक 50 देव आसलेले म्हण फारीक करूंक जायना म्हणून ताका बक्षिता. कोण अदीक मोग दाखयतलो? जाका सुबेज दिला पळय तोच फारीजेव म्हणटा. म्हणटा तुवें पळय म्हाका हे भाशेन तुवें येवकार दिवंक जाय आसलेलो तुज्या घरांत, तुवें दिवंक नाय, पूण हे पातकिणीन तुज्या घरांत म्हाका हें दाखयलेलें आसा आनी तुवें कितें करूंक जाय आसलेलें. तुवें करूंक नाय, तूं एक पातकी. तूं समजताय की तूं बरो म्हणून, पूण असलीं पातकां आमी कोत्ता. भेदभाव कोत्ता, दुसऱ्यांक हें करना, बरें करना. तर हे भाशेन तो ताकाय ताचेंय मन उजवाडायता आनी आमी आमचें मन उजवाडून आयिल्लें आसा. हें सगळें बरेंपण करपाक हें आमचे वस्तुकीनी देवूच फुडाकार घेता आनी देव आमकां ही कृपा दिता. पूण आमी खालती रावंक जाय आनी सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवंक जाय. तेन्नाच की हें जिवीत आमचें अदीक सुफळ जातलें, परिपूर्ण जातलें. जालेलें आसा, अदीकूय जावच्याक आमी ताकाच चिटकोन रावया आनी तो आमकां सगळें बरेंपण दाखयतलो. आतां आमी सगळीं जाणां घरा देवाचें उतर वाचता की ना, वाचूंकूच न्हय, ताचेर नियाळ करूंक जाय. आमी वाच जालें ना, ताचेर नियाळ करूंक जाय. आनी नियाळूच न्हय, ताचेर अभ्यास करूंक जाय. थोडेंच घेवंक जाय, मातशें खोल वचूंक जाय तातूंत. आनी मागीर तितली खोलाय आयली की ना, तेच भाशेन मागीर ताची उतराचें उतर देवाचें एक बी कशें आमचें सगळें वाडोंक लागतलें आनी ताचें फळ आमचें सगळें येतलें. जशे भाशेन ते बायलेन जेजूचें जिवीत आपल्या जिवितान अणभवलें आनी तिचें जिवीत सगळेंच बदललें. आदली वाट तिणें सोडली
आनी नवी जेजूची वाट तेणेन पत्करली. तेच भाशेन आमचें जिवीत जावनी. कितले फावटी आमी मिसान भाग घेता, कितली मागणी करता, पूण आमचें जिवीत आदलेच भाशेन आहा. बदलोंक ना जाल्यार आतां आमी ही करपा मागया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी जेजूक अणभवलो म्हणटच आमचें जिवीत बदलोंकूच जाय. फकत खूब म्हायती इतलेंच न्हय, ना, तें सगलें ताचें जें आमी जाणो तें आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमचें जिवीत भितरल्यान नवसरून येतलें आनी जेजूचो पाटलाव आमी खरेपणी करूंक लागतले. हें सगलें आमचें सगळें घडलां म्हणटच आमी आतां शुद्ध निर्मळ जाल्या आनी सगल्या संवसारा पासत आमी मागया. सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत कोणूय जावं ती सगलीं देवाचीं भुरगीं, हिंच्याय धर्माचीं, हिंच्याय जाती कातीचीं, कितेंय जावं ती सगलीं आमचींच. आमी तांचे पासत मागया. सोरपोदेतारा आनी काकुळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सुर्गींच्या बापा, तुजी मोहिमा परगोटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत रॉबर्टाची मोत झुजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी समरमतावन त्या गुटाचो चड आनी चड आमकां ओळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मौनान वांटो घेवंक आनी दिसपोटे जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबातांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदितार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व कार्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रॉबर्ट तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंचसर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरूम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत बदलत येवंक जाय बदलत म्हणजे कितें आमी उदीक आनी उदीक ताचे सारकें जावंक जाय आनी हे मागणें म्हणटना ताका एकवटोन सगळीं आमची तेसां मनांत धरून म्हणली म्हणटोत आमकांच न्हय पूण जांचे पासून आमी मागता तांकां ही कृपा मेवतली तर सगळीं जाणां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूके कोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजान स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सुरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्म नाका. आमेन. म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगळ बापा, सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायन आमी भरल्या. भाग्यवंत रॉबर्टाची शिकवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरोवन तरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणारांक भावार्थाचो उजवाड मेळसो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. परबीं ह्या फेस्ताची तुमकां सगल्यांक आनी अदीक आनी अदीक कृपेन बरोवन आमचें जिवीत बदलत येवनी. बदलत येवनी म्हणजे जेजू सारकें अदीक जावनी. जालेलें आसा हें अदीक जावच्याक आमी ताचो आशिर्वाद घेवया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आनी आसूं. सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां रावंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोकता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा हांव. Amen. Page number 96, F23.